नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचे तुमका सगळ्यांक मायमगाचो येवकार. हांव दीप्ती काकोडकर. आयच्या गोमंतक टुडे या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो. 200 रुपयांक देंवलो घरगुती वापराचो गॅस सिलिंडर. केंद्रीय मंत्री मंडळाचो निर्णय. गोवा डेअरीच्या अपात्र थारायल्ल्या संचालकाक आतां सोसायट्यांचो सोडचो पडटलो ताबो. सहकार निबंधकान जारी केलो आदेश. बोंडला अभयारण्याची देखरेख आणि व्यवस्थापना खातीर पर्यावरण मोग्यांक करपाक मेळटा सहकार्य, सांगता राना मंत्री विश्वजीत राणे. दादल्यांक जाळ्यांत ओढून बलात्काराची धमकी दिवन खंडणी मागपी गुजराती बायलांक अटक. कळंगूट पुलिशेची कारवाय. गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळातल्या 370 जाग्यां खातीर हजारांनी उमेदवारांचे अर्ज. मुलाखती खातीर रस्त्यार लागिल्ली व्हडली लायन. आणि सांताक्रूज व्हडा उमेदीन मनयलो माडी उत्सव. माडी उबी करून माय मारिया कडल्यान घेतले बेसांव. आता खबरो विस्तारान. बायलां खातीर खोशयेची खबर. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडराचे मोल केंद्रान 200 रुपया देंवयल्यात. घरगुती वापराच्या गॅस सिलिंडराचे मोल वाडयिल्ल्यान सर्वसामान्य गोंयकारांच्या घरांतल्या खर्चाचो बजेट वाडिल्लो. उज्ज्वला येवजणेखाला घरगुती वापराच्या सिलिंडराचेर 200 रुपया कमी केल्यात. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरान हे विशीं माहिती दिली. फाटल्या कांय दिसां सावन केंद्र सरकार घरगुती वापराच्या सिलिंडराचेर दिवपी अनुदानाचो आढावो घेताले. ओणम और रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने निर्णय लिया है कि 200 रुपया गैस सिलेंडर के दाम कम किए जाएंगे. सभी उपभोक्ताओं के लिए 200 रुपए दाम कम होंगे. और आज मैं कहना चाहता हूं, जब हम 2014 में आए थे, मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी, तब देश में मात्र 14.5 करोड़ लोगों के पास रसोई गैस का सिलेंडर था, डोमेस्टिक एलपीजी. आज वो बढ़कर 33 करोड़ हुए, जिनमें से 9 करोड़ 60 लाख उज्ज्वला गैस सिलेंडर जो हमने मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए थे, और उज्ज्वला गैस योजना वालों को 200 रुपया सब्सिडी पहले ही मिलती है. तो सभी उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक गैस सिलेंडर यूज करते हैं उसका दाम 200 रुपए कम कर दिया गया है. रक्षाबंधन पर देश भर की बहनों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात नरेंद्र मोदी जी ने दी है. गोंयान घरगुती वापराच्या सिलिंडराचे मोल 1100 रुपया आशिल्ले. आता ह्या दरात 200 रुपया कमी जातले. देखून गोंयान घरगुती सिलिंडराचे मोल 900 रुपया जातले. पूण व्यावसायिक सिलिंडराच्या दरात कसलोच बदल जावचो ना. हे सगळे वेचणुकेची गिमिक जावन आसा. तांकां सिलिंडराचे मोल देंवोवपाचेच आशिल्ले जाल्यार 2017-18 करपाचे आशिल्ले. तांकां सिलिंडर सवायूच करपाक जाय आशिल्लो तो 500 रुपया कित्याक करूंक ना, अशें आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो विचारता. हे सगळ्यो ताज्यो गिमिक्स जावन आसा. आतां आमचे इलेक्शन लागीं पावल्लें आसा. Not even 6 months, we are closer to Lok Sabha elections. And we all know that he's trying to give lollipops in people's mouth. तो लोकांक लॉलीपॉप घालून ओगी करपाक सोदता. पूण अशें जावपाना, कित्याक लोकांक कळिल्लें आसा. तुमी पळयात, इफ आय एम नॉट मिस्टेकन 2021 सिलिंडराची रेट जाल्ली 873. तेन्नाय हांवें प्रोटेस्ट केल्लो. सिलिंडर तकलेक घेवन हांव आख्खे पणजे भरले. आणि मागीर 2 म्हयन्यान आनी म्हारग केलो. आतां तेणे 400 पळय तुमी चितात, 400 वाडयले, 200 लेस केले. आनी हांव तुमकां चॅलेंज करता, हो मोदी सरकार आतां इलेक्शन जाता की लोकसभाची आनी 400 रुपया म्हारग करतलो. हे लोकांक पिशे करपाचे. आनी हांगा हांव चड करून सावंताक सांगपाक सोदता, आमचे गोंयचे सरकाराचो जो चीफ मिनिस्टर आसा प्रमोद सावंत, बाबा तुमी तुमचे प्रॉमिसीस खंय गेल्यो रे? तुम्ही कितें सांगिल्लें? तुमचे मॅनिफेस्टोक तुम्ही लास्ट असेंब्ली इलेक्शनाक कितें दिल्लें की ईच एंड एवरी हाऊस होल्ड विल गेट 3 सिलिंडर्स फ्री इन अ इयर. 3 सिलिंडर तुम्ही फ्री दिता म्हणिल्लें वर्साक. तुमचे मॅनिफेस्टोचेर घातिल्लें. ती प्रॉमिस खंय गेली? Some kind of a gimmick because in June 2021 I had done a video where I had written down all the pricing of the gas cylinder increase that has happened, and that time also it was very badly affected. It affected the people, the common man,
And from that time, if you can see, June 2021, it was 823, and then it kept on increasing by 25 rupees every month. And then if you can see over here, in March 2022, it was 963.50. And then it went up to almost around March 23, it was 1,117. I just paid the gas cylinder bill. So this is the present rate. From March to now, it has been 1,117. If you can see, if you minus this 200, it comes to 917 rupees. Has there been really a decrease? If you can see, it's totally not a decrease, but it's just fooling the people of, the country. As soon as BJP came into power, the gas cylinder rates went on rising, and this has been the impact, where the common citizen, because everyone uses a gas cylinder. They have always made promises about the gas cylinder. Even this time in our election, they said they will give 3 gas cylinders free. Till now, people have got those 3 gas cylinders free. If you can see, it's less than 6 months for the elections to come. And this 200, decrease is just to show the public, see, we are doing for you. I mean, the BJP people will be like, drumming their beats and banging their thali, saying that, wow, people have got 200 rupees. But if you calculate from 2021 to 2023, what has been the increment of the gas cylinders? And is it really going to benefit the people? This is just a gimmick that is being done. And trust me, soon after election, it's only going to increase and not going to decrease. So people watch out. This is just to fool the public for election. राजस्थानात घरगुती गॅस सिलिंडराचे मोल 500 रुपया आसा, पूण गोंयान होच सिलिंडर 1100 रुपया आसा. 200 रुपया कमी करून कांयच जावपाचें ना. गोंयांतूय सिलिंडर 500 रुपया करपाक जाय, अशें महिला काँग्रेस मुखेली बीना नायक सांगता. फक्त 200 रुपये म्हटल्यार तरी रेट कितलो जाता. आज एका सिलिंडरचो रेट आसा 1117. हे हांव मडगांव स्वता पे करता म्हणून म्हाका खबर आसा. आनी जर 200 रुपये केले जाल्यार 917 रुपये हो रेट आसतलो. हांव भाजप सरकाराक CMाक विचारपाक सोदता की बाबा 200 रुपयान गोंयकाराक कशें सवाय पडटले ते. त्यात आमची जी गव्हर्मेंट राजस्थान आसा आनी दुसऱ्या स्टेटान आसा त्यांनी 500 रुपयाक सिलिंडर दिता ती. मग आमच्या गव्हर्मेंटाक, हांगाच्या BJP गव्हर्मेंटाक कित्याक 500 रुपया दिवं शकना हो म्हजो तांकां प्रश्न आसा. सो दे शूड थिंक अबाउट इट अँड दे शूड गिव द कन्सेशन ऑफ एटलिस्ट 600 रुपीज. आज हांवें आयकलां की आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्रभाई मोदीजीन सिलिंडर जो आसा तो 200 रुपयांनी स्वस्त केला. आनी हें आमकां आनी तशेंच बाकीच्या सगळ्या आमच्या सारक्या सामान्य गृहिणीक खूब एक दिलासा दिवपाची अशी ही गोश्ट आसा. आतां श्रावण म्हयनो चालू आसा, हाजे फुडें चवथ येतली. हे सणासुदीचे दीस आसात आनी ह्या सणासुदीच्या दिसान हे 200 रुपया सिलिंडर स्वस्त जावप हें खूब मोठी गजाल आसा. आनी एक आमची बायलांचें कशें आसता, आमी आमच्या म्हयन्याचो बजेट लायता. ह्या बजेटान आमच्या म्हणजे 200 रुपया वाचप दर म्हयन्याक हें सुद्दां एक खूब अशें दिलासादायक आनी एक बरी अशी खोशयेची अशी गोश्ट आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकार निबंधकान अपात्र थारायले. आता या 14 संचालकांक ते ज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधीत सोसायट्यांक दिला. ज्यो सोसायटी हे आदेश पाळिनात तांचेर खर कारवाय करपाची शिटकावणी सहकार निबंधकान दिल्या. गोवा डेअरीच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात 14 संचालकांक सहकारी निबंधकान अपात्रताय थारायले. आता या 14 संचालकांक ते ज्या मूळ सहकारी संस्थेचे मूळ वांगडी आशिल्ले त्या पदावेल्यान तांकां काडपाचो आदेश संबंधीत सोसायटीक दिला. जाल्यार संचालकाचेर कारवाय जावचीच, मात कारवाय जातना ह्या संचालका कडल्यान गोवा डेअरीक जे लुकसाण जाला ताची वसुली लेगीत जावपाक जाय, अशें विधान गोवा डेअरीचे आदले अध्यक्ष दुर्गेश शिरोडकरान केला. निलंबन जालें ते एक बरी गोष्ट आहा, तांकां नोटीसी गेल्या तेही बरी गोष्ट आहा. नोटीसी वचोन सगळ्यो वचोन, पूण मेन मुद्दो कितें आसता, नोटीसी गेल्यो सगळी गेली म्हण काय ना. जे डेअरी लॉस जाला तेजी रिकवरी केन्ना जातली गाय? ज्यो आतां नोटीसी गेल्या त्यो कोणा तरी सेव करपा लागून गेल्या, कोणा भिश्रावपाक गेल्या बिश्ट्यो गा कित्या लागून गेल्या की आतां ते जवळ जवळ तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्या 6 म्हयने जाले. 6 म्हयन्या तांकां नोटीस बिटीस कांयच धाडूं ना. म्हणजे पयर खंयचे तरी संघाचेर अविश्वास ठराव येयला म्हणून खंय नोटीस तांकां धाडल्या. म्हणजे काल म्हाका 2 जाण
हे निलंबीत केल्ले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेवळे की तांकां नोटीस धाडल्या म्हणून खंय तांकां नोटीस धाडल्या अशें जावपाक जायना. सांगपाचें म्हळ्यार कितें दोन नोटीस धाडल्या ते बरोबर तेंची रिकवरी जावपाक जाय. हेजे पयलीं 12 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिस्क्वॉलिफाय जाल्ले कित्याक फोगेर नोकरेर भरती केली म्हणून. तेजेर 1,35,00,000 रिकवरी जी आशिल्ली ती रिकवरी करपा लागून जेन्ना हांव गोवा डेअरी चेअरमॅन धाडलो तेन्ना हांवें तेजेर नोटीस धाडून रजिस्टर्ड डिपार्टमेंटान ताका 11/5/2020 रिकवरी नोटीस धाडली. तेजी रिकवरी आयज मेरेन ना, 3 वर्सां जालीं. तशीच ह्यो धाडटल्यान रिकवरी ना, परतून तेच येतले, तेच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर परतून चेअरमॅन जाले, परतून हे जाले. अशें जावपाक जायना. कोणा एकल्याक सेव करपा लागून बेश्टी बिश्रावपा बडी दाखोवन जायना. हेजी एक्च्युअल रिकवरी जावपाक जाय. आज गोवा डेअरी लॉस जाल्या अशें करीत रावतले कित्याक हेजी रिकवरी जावची ना. आनी हितून भितर कितें जाल्यार बोर्ड ऑफ डायरेक्टरांची रिकवरी जाता, उरल्याची स्टाफांची ती रिकवरी जावपाक जाय. जे स्टाफांनी जें कितें केल्लें ह्या प्रकरणां तेजी रिकवरी जावपाक जाय. इतले मजगती अपात्रताय संचालकाच्या याचिकेचेर मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठान ह्या सप्तकाक सुनावणी जावपाची आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बोंडला अभयारण्या खातीर वेगळ्या तरेचें फावंडेशन केलां. देखून बोंडला अभयारण्याची देखरेख आनी वेवस्थापना खातीर पर्यावरण मोग्यांक आतां सहकार्य करपाक मेळटलें, रानामंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. तशेंच एडॉप्शनाची प्रक्रिया बेगीनूच पुराय करतले अशें ताचें म्हणणें. प्रेमी आहे जे कोण ॲनिमल लवर्स आहे ते आम्हाला कॉन्ट्रीब्यूट करू शकतात आता डायरेक्टली. ओके. आणि गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाला बी फंडिंग एक बोंडला जूची वेगळ्या तऱ्हेचं फाउंडेशन केलेलं आहे, सरकारचं केलेलं आहे. करणार आम्ही, पुढे येणार, बघत राहा तुम्ही. आणि अडॉप्टेशनचं एक सांगितलेलं ना सर, एडॉप्ट करण्यासाठी बी पैसे द्यायला लागतात ना. आम्ही काय झू कोणाच्या ताब्यात देऊ शकत नाही. सो आम्ही ते फाउंडेशन ऑलरेडी केलेलं आहे, काळजी करू नका, ते करतो मी. कोलवाळे गुजरातचे एके बायलेन एका दादल्याचेर बलात्काराची खोटी केस घालून पयशे लुटपाचो प्रकार घडलो. कोलवाळे आनी कळंगूट पुलिसांनी हे प्रकरणाची सखोल चौकशी केली तेन्ना हातूंत 2 बायलांच्या टोळयेचो आस्पाव आशिल्ल्याचें कळ्ळें. गुजरातांत लेगीत तांणी अशा प्रकारच्यो फटींग केशी घालून लोकांक फटयल्ल्याचे उक्ताडार आयले अशी माहिती उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक नितीन वालसन हांणी दिली. It was a joint effort of Kolwale PI Vijay and Kalangut police station team under Paresh. Basically what happened was like this month, 23rd of this month, there was an FIR registered in Kolwale. जिसमें one victim girl came and told the police like she was being raped by a person from non-government person. And on that FIR we had registered and also on that complaint we had registered an FIR and accused was arrested. The inspector in charge of the Kolwale police station, Mr. Vijay, he actually started investigating deep into the case, and when he found out that these people, this complainant, this case mein complainant, she is appearing to be complainant in different matters. She is complainant in another case which was registered in anti-human trafficking, and she is basically a Gujarati, so he contacted some of his friends in Gujarat police, and Gujarat police also conveyed that these same persons are complainant in different FIRs. Then at the same time we got a complaint, in the morning we got a complaint from a businessman from Pune saying that this same set of people actually had extorted money from him saying that they will accuse him in a rape case. So immediately we found out that these people are doing multiple FIRs in Gujarat and Goa, and we registered based on the complaint of that businessman. We registered FIR. We have arrested 2 ladies and 1 man. कार्यालयात सहाय्यक पदा खातीर गोंय मनीसबळ उदरगत महामंडळान मल्टीटास्किंग स्टाफाचे पोस्ट काडल्यात. ह्या पदां खातीर पर्वरे सोमारच्यान GHRDCन अर्ज घेवप सुरू केल्ले. आयज अर्ज भरपाचो निमणो दीस. सोमार आनी मंगळारा अर्ज भरपाक उमेदवार उसरा मेरेन रांकेत राविल्ल्याचें चित्र ह्या वेळार पळोवपाक मेळ्ळें. सांताक्रूज गांवांतली फामाद माडी व्हडा उमेदीन मनयली. सांताक्रूज कपेलार प्रार्थना जाल्या उपरांत बावटो हुबोवन माय मारयांक आर्गां ओंपतात. ह्या सणाक माडी म्हणटात.
वालांकणी फेस्ताच्या नोवेनाच्या पहिल्या दिसा सांताक्रूज कपेलात धर्मीक विधी करून माडी मनयतात आणि फेस्ताच्या परबेक सुरवात जाता. हो दीस आंकवार माय मारियाच्या जल्माचो दीस जो पुराय संवसारभर मनयतात. ह्या दिसा माडी उबी करून माय मारिया कडल्यान बेसाव घेतात. माडी हे जैताचे प्रतीक जावन आसा. क्रिस्तांव भावांसयत हिंदू भाव लेगीत हे माडयेचे परबेत उमेदीन वांटो घेतात. पळयात माडयेची परब. संवसारात आंकवार मडेच्या जल्माचे परबेक आमी भायर जाता. कांयच पावटो उडोवन माडी आनी बाऱ्यार सोडून आमचो एकूच हेतू जाला आनी तो म्हणल्यार आंकवार मरे सोयतीमोत जेजू देश. आमी कोणी जायते फावटी जावं व्हड त्रासाक पडल्या जावं झुजाक येता आसतना ते पावटो घेवन येताले आनी हाचो समज म्हणल्यार हे पावट्या उद्देशी चैतीमंत जावपा आनी खरेंच आमचो क्रिस्ती धर्म चैतीमंत आंकवार मरे उद्देशी जेजू यानीक आमकां मेळ्ळो. वचन आयज हे आंकवार मरेक न्हूच क्रिस्तांवां सगळे धर्माचे मनीस तिका मान दितात. जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जो कोण मनीस पासार जाता तो आपली मान तिका भागयता. कित्याक पातका भिडेन ती जल्मली आनी पातका भिडेन तिणें जेजूक जल्म घालो. परबेक ज्या जल्माचे परबेक आमी भायर जाता आसतना न्हूच परब करून सोंपोवंक फेस्त कशें येयलें गेलें भावार्थान आमी वाडोवंक भोव करून फेस्ताचे मागणे जे तिणें संवसाराचेर सूख आमकां फाव केला ताचो बरो उपयोग करून आमी चैतीमोत जावंक तुमची इच्छा तर हेच यानीक तुमकां तिचे उद्देशी मेळोवंक आमकां सगळ्याक बरेपण मेळोवंक आमी त्या देवा लागीं आमी मागया. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हायवे रुंदीकरणावेल्यान भोमाकारांची दिशाभूल चालू आसा. तांचे आंदोलनाकूय दिशा ना. जे लोक आंदोलन करतात तांकांच खबर ना ते कित्या खातीर आंदोलन करतात ते. बेश्टी गाराणी घालची न्ही म्हणून थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेचो आंदोलन करपी भोमाकारांक सल्लो. तुम्ही मागिल्लो रस्तो आपल्याच मतदारसंघातल्या लोकांक थळावो आमदार मंत्री गोविंद गावडेन सल्ले दिल्यात. विशय हायवे रुंदीकरणा आड चलिल्ले भोमाच्या लोकांच्या आंदोलनाचो. मंत्री गावडे म्हणटा भोमकारांचे आंदोलन कित्याक चल्ला ते खंय तांकांच खबर ना. तांचे आंदोलनाक दिशा ना. बेठीक गाराणी खंय घालची न्ही. हे पयलीं गाराणी घातिल्ल्यांचे कितें जालां ते खंय सगळ्यांनी पळयलां. ह्या लफड्यात पडचे न्ही म्हूण गोविंदाचो भोमकारांक उलट सल्लो. एकंदरीत भोमाचो विषय जो आसा तो पॉलिटिसायज जायत आसा. कारण गोविंद गावडे सारकेल्या मनशान आमदार ह्या नात्यान हांव सगळ्यांच्या समस्त मुखार वचून ज्यो काही गोष्टी म्हणजे ज्या कारणा खातीर भोमकार आंदोलन करपा खातीर मुखार सरिल्ले आसात खरें म्हळ्यार त्या कारणाक कांयच तथ्य ना. तांकां त्यांची दिशाभूल केल्ली आसा. हांवें सदांच म्हणिल्लें आसा की हांव भोमकारांच्या बरोबर आसा. पूण होच प्रस्ताव तांकां हांवें दिल्लो आशिल्लो कारण म्हजो डायरेक्ट स्टेटमेंट आसा की आय प्रिफर्स फॉर द बायपास. पूण जेदे वेळाचेर हो विशय जेन्ना येयल्लो बरेचशे जाण शेतकार म्हणूं नाकात तेन्ना ग्रामस्थ म्हणूं नाकात विरोध करपाक लागिल्ले आसात. आनी आज हांवें तांकां सांगिल्लें आसा सगळ्या लोकांक वचून तुमचे जे एफिडेवीट जे आसा ज्यांचे ज्यांचे जमनी ज्यो आसा ज्यांचे काही गोष्टी वतात तुमकां खंयच्यान रस्तो जाय त्या संदर्भात तुम्ही थोडेशे दाखयशी. कशें आसा आंदोलनाक दिशा ना ते दिशाहीन जाल्ले आसा. खरें म्हळ्यार ह्या लोकांक जर कितेंय जर जाशिल्लें न्ही जाल्यार पयलो एक सिस्टम आसा. पंच आसा, सरपंच आसा, आमदार आसा, PWDचे ऑफिशियल्स आसात. तांकां सगळ्यांक मेळोन हे सगळे लोक आज आपली कितें डिमांड आसा ती मागणी
पूर्ण करपा खातीर दसाक लागता आसले. पूण तांकांच खबर ना आमी कितें मागता आनी सरकार तांकां कितें दिवपाक सोदता. आज दिशाभूल करणारे लोकां पासून पयस रावचे अशें हांव भोवच्या नागरिकांक सांगूंक सोदतां आनी तांकां बरे तरेची भलायकी आनी यश देवाच्या नांवाचेर कसली घराणी कोणीन घालची न्ही. आमी पळयलेली आसा घराणी कोणी घातिल्लें तांचें कितें जालां तें. तशें त्या लफड्यान तुमी पडचे न्ही. हांवें तुमकां सांगिल्लें आसा तुमचे सगळ्यांचे नागजरकारांचे घर जर कोणाची एक जर वता जाल्यार तुमचे पेक्षा गोविंद गावडे पयलो थंय उबो आसतलो हें वारंवार हांव सांगितलें. जशे PWD मंत्री निलेश काब्रालान पत्रकारांक भोमा हायवे रुंदीकरणाचेर 3D प्रेझेंटेशन दिलें तशें प्रेझेंटेशन खंय गोविंद भोमकारांक दितलो. आदरणीय आमचे बांदकाम खात्याचे मंत्री आमचे कलीग श्रीमान निलेश बाब काब्राल हाणीन 3D काल पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन खास करून तुमकां सगळ्यांक दिल्लें आसा आनी ह्या संदर्भात गांवच्या लोकांक सुद्दां तेच पॉवर पॉयंट प्रेझेंटेशन आमी दिवपाचें ठरयलेलें आसा. ब्युरो वांगडा गोमंतक टीव्ही खातीर विराज कामत. सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर खर कारवाय करतले. सोरो पिवन जावपी अपघात उणे करपा खातीर वेगवेगळे कडेन पुलीस गस्त घालतले. तातूंत दर्यादेग वाठारांत चड लक्ष घालतले. पुलीस सेगीतपणान सोरो पिवन गाडी चलोवप्यांचेर कारवाय करीत आसा तशें येरादारी पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशलान सांगलें. IPS कौशलान हालींच येरादारी पुलीस अधीक्षक पदाची सुत्रां हातीन घेतल्यात. आपल्या पहिल्याच पत्रकार परिशदेत ताणें येरादारी वेवस्था आनी नेमांची विस्तारान म्हायती दिली. नेम मोडप्यांचेर कारवाय करतना पुलीस कसलोच भेदभाव करनात. कायदो मोडप्यांचेर कारवाय करतना लोकांक कसलोच त्रास जावचो न्ही हाची पुलीस जतनाय घेतले. Whenever any citizen of Goa or anyone who is visiting Goa as a tourist, he comes to Goa, it is the responsibility of the person who is driving to ensure his safety and also the safety of others. Therefore, one of our priorities of Goa Police is to ensure that we take action on anyone who's found to be driving their vehicles under the influence of either any alcoholic substance or any other intoxicant. And whenever we will find such instances, we will take lawful action as has been prescribed. And as part of these, as a step in this direction, we've been regularly taking action on drunken driving. दंड दिवपी मशिनांनी कांयश्यो त्रुटी आसात तातूंतय सुदारणा घडोवन हाडटले अशेंय ताचें म्हणणें. फकत दंडाचेर भर न दिता येरादारीची शिस्त पाळपा खातीर लोकां मदीं जागृताय करतले आनी रस्ते येरादारी खातीर कितले सुरक्षीत आसात हाचेरूय लक्ष दितले अशें कौशलान सांगलें. जो इसके ऊपर ऑलरेडी हम लोग काम कर रहे हैं, इसके अंदर 2-3 कंपोनेंट्स है इस इशू के अंदर. इसके अंदर देयर इज एन इशू ऑफ सॉफ्टवेयर, देयर इज एन इशू ऑफ certain people who have forgotten to log out from their machine. So जितने भी ये सारे issues हैं, we are looking into them. We are also coordinating with NIC who have developed this software, and very soon we will come up with a solution for this. पुलीस पर्यटकांक गरजे भायर तालाव दिवन तांकां छळटात असो आरोप खुद्द लोकप्रतिनिधीच करतात. असो प्रश्न केल्या उपरांत कौशलान सांगले की जे पर्यटक गोंयांत येतात तांणी बरो वेळ गोंयांत काडचो ते बराबर ते सुरक्षीत आपल्या राज्यांनी परत वचचे हाची जतनाय पुलीस घेतले. In no way the idea of the traffic police is to discourage the tourists. We would rather we want everyone who comes to Goa to have a good time, but they should also remain safe because their family members and everyone, they have an expectation that whenever their family members are coming here, they should come back safely. So it is our responsibility also as a government department to ensure that they have a good time in Goa, but as they remain safe. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव दिप्ती तुमचो निरोप घेता. रोखडेच पळयात आवाज गोंयचो हे बुलेटिन. खंयच वचूं नाकात, पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
तो फंटास्टिक है। सुहाना मसाले बनाए पनीर मजेदार। सुहाना, मजा आ गया। वास्को दामोदर भजनी सप्तकाची सगळ्या भाविकांक परबी। शुभेच्छुक संकल्प आमोणकर, आमदार मुरगांव। वास्को देव दामोदर भजनी सप्ताहाच्यो समेस्त गोंयकार भाविकांक परबी। शुभेच्छुक जेसी मल्लिकार्जुन कुकनूर, राष्ट्रीय अधिकारी JCI इंडिया। वास्को दामोदर